टुडेज फ्रेश काणी सादर करता विल्फ्रेड आर पांगडा. सुमार 1 वर्सा पयलें ह्या गांवांत ती राक्षसाची आंगड आयिल्ल्या त्या दिसातावन तें नांव कितलेशा पवटी सुडाळेन उसारूंक जेन्ना उरडलो तरी ताका जायनातलें, बिलकुल जायनातलें सुमणयेत. तें नांव उसारूंक उरडला ताचें तें मनान तशें काळजांत कांटाळो भरूनच गेलो. त्याच कांटाळ्यान ताणें ती पिवडयली. टुडेज फ्रेश एकाच बांदपाच्या एकाच व्हड जाग्यार सर्व वस्तू मेळचो जागो तो ह्या व्हड दुकान. तांबड्या आनी हळडुव्या रंगान नेटयल्लो व्हड विक्र्या जागो. मुंबयच्या व्हड वेपारीस्त एकल्यान देशभर घालून आयिल्लें सांकळें दुकान तें. आनी तसलें एक व्हड जैत दुकान ह्या गांवाकय आयिल्लें. येवन तंबू घाल्लो आनी तंबू घालून जायत्यांच्या जिविताक संचयकार जाल्ले. ह्या दुकाना भितर मनशाक, घराक आनी मनशान पसच्या मनजातींक सयत जाय जाल्लें हर एक मेळटलें, मात्र न्ही सवायरी मेळटलें. नमुन्या नमुन्याची रांदवय, तेणे येणे साद्या जागांनी मेळनातली भाजी, फळां, साबार नमुन्यांचो तांदूळ, बारीक मोठी दाळ, परमळाचें तेल तूप आनी कितें जाय तें आयदनां तोपलीं आसलीं. नमुन्या नमुन्याच्यो गोडश्यो चिकश्यो बिस्किट्यो ब्रेड मांडून दवरिल्ले. मांस आनी मासले विकूंक विंगड जागोय आशिल्लो. गोड मुताची पिडा आशिल्ल्यांक विंगड काण, तर काळीज अचकत आशिल्ल्यांक हेर विशेष काण. देवाच्यो मुर्ती आनी गळ्यांचे हार सयत आशिल्ले. भायर मेळच्या की एक कास उण्याकच मेळटलें, मात्र न्ही घेतिल्ल्यो सर्व वस्तू प्लास्टिकाच्या पोत्यान घालून दितले. रांदवय सारकी करून दवरूंक, वस्तू पुसूंक निळश्या रंगाची समवस्त्र घाल्ले कामेली आशिल्ले. वस्तू घेतल्या उपरांत साली रावूंक पोंतार एक जागो आशिल्लो. पयशे मेजूंक मेशिनूय आशिल्लें. मोल कोणें उगडास दवरचें म्हणून नातिल्लें. हर एका वस्तूर आशिल्ल्या ल्हान चिटीक त्या मेशिनाक धरल्यार जालें. मोल आपापीच ताचेर दाखयतालें. काल एक बुताव दमल्यार सगळें सरागायेन कुडशितालें. भायर वेतना पयशे दिलात वा ना म्हूण पळोवंक एकलो मनीसय आशिल्लो. असली वेवस्था ह्या गांवांत आसच्या लोकान पळयल्ले पयले फावटी. जेन्ना हें सर्व पळोवन घाबरिल्लो तर गांवचो लोक संतोश भरीत जाल्लो. जेन्ना जियेल्ल्या ल्हानशा गांवाक हाडली म्हणूंकय जायना ह्या शहर, पूण फाटल्या थोड्या वर्सांतावन हो जागो हाडले तावन ल्हानशें शहरच जाल्लो. एक बस एका कुशीन वेताना आनी एका कुशीन सायकल आयिल्लें तर त्या सायकलाच्यान आशिल्ल्या फणान पडचे तितलो आशीर मोरोग. ह्या वर्सांनी शुभमालिंगा वोटाक रावून जिखल्या उपरांत हो मारोग चिक्को मोठो जाल्लो म्हणयेत. कार बस पाशार जावंक कांय त्रास जायनातले. 3 मारोग कुर्तुंच्या लागीं पत्रावन आशिल्लो भांगाराचो जागो ताणें सोरोप येवच्या आबलेशान बिल्डर रामा किरोडिनाक विकिल्ल्यान तांतू बांदपा आयलींच. तांतून फ्लॅटां घेतिल्लीं मनशां परदेशी राज्यांतलीं जाल्ल्यान ह्या गांवाक सोबय विंगडच आयली. तांचीं कारां, ल्हान व्हड व्हॅनां गांवाक चिक्की घमंडाय दितलीं. कुवेट, बॅरीन, अबुधाबीतावन आयिल्ल्या पोरबो गेल्ल्या पुतांनी आनी नायत्यांच्या पिळगेन बरीं बरीं रंगारंगाचीं घरांय बांदिल्लीं. थोड्यांनी म्हणलें आसा, हे दादले ते गल्पांत कारांक पेट्रोलाचें काम करतात, ह्या आरब्यांच्या बायलांच्यो गांडी दितात, तरी हांगासर तांचो रुबाब कांय तुंडुरायांच्या भुरग्यांकय आसचो ना. कितेंय जावं, हांच्या वरवीं गांव बरो जाल्लो, सोबीत जाल्लोच. साबार वर्सां पयलें
जेन्नाच्या बापायनं ह्या गांवाच्या मुखल्या रस्त्याचे एका कुशीन रांदवयाचें दुकान सुरू केल्लें. 3 मारोग कुर्सूंच्या पयलें गव्हर्मेंटाच्या धर्माच्या जाग्यार जायतो लोक पाशार जावच्या वाटेर व्हड रुखां मुळांत आशिल्ले फातर सांगाता घालून जागो चिक्के उबार करून ताच्या वयर थोडी फळीं घालून ताचो रांदवयाचो वेळार सुरू केल्लो. गिमाचे वोत पावशिल्ल्या दिसांचो पावस आडोवंक तेणें सोदून पळीन ताणें एकठांय केल्ली. तांतूनच ताचो दिसपडतो ग्रास चडोवंक ताणें आराम केल्लो. बापूय म्हातारो जावन येताना हें दुकान जेन्नान पळोवंक सुरू केल्लें. हें दुकान सुरू करूंक बळवंत कारण आशिल्लें. जेन्नाच्या बापायची मालगाडी रांदवयाची वेळ केल्ली न्ही. मूळ जावन ती कुंभारां. न्हंय देगेन आशिल्ल्या गाद्यांनी मेळिल्ली इटाळ आवे माती हाडून ती मळून आयदनांच्या मळ्यांत विविध रितीची आयदनां करून गांवार विकून आपलें जिवन सुगामयर सरतली. जेन्नाचो बापूय मात्र ताचे कितलेशा तकलेंचे संतानच ह्या व्याप्तेर आशिल्लें. जेन्नान ल्हानतावन इस्कालाचें मेट पळयलें ना. ताचे भाव भयणी तशेंच. इस्कालाक वेचें मन तांणी केल्लेंय ना. वसा म्हणून घरान कोणें सांगिल्लेंय ना. आजो आनी बापूय विविध गरजांक जाय तसल्यो मडक्यो कुंडली करून सांतेनी आनी घराघरांनी विकून वेताना जेन्ना आनी ताचे भाव सांगाता गेल्ले. सांता ते जावन आयिल्ली व्याप्त मुखासून व्हरूंक तांकांय मन आशिल्लें आनी पोटाचो ग्रास वसाचे तर इस्स व्याप्त सुखाची म्हणून ते चिंतून आशिल्ले. त्या एका दिसा जेन्नाचो आजो आपले उपदेशांचे मौन पडू मोडून सांगा लागलो ते जेन्नानी आयकल्लें. नवेंच एक आलुमिनी म्हणलें घर गामचेर येवचेर आसा. जाय जाल्लीं आयदनां पुरो तांतूनच करतात खंय. मेशिनार तीं आयदनां करचीं खंय. एका मेशिनार दिसाक 1000 आयदनां करी येत खंय. विशेश कितें म्हळ्यार धरणीर पडल्यार ती फुटनात. एक काण गेल्यार जीणभर पुरो आनी ती आयदनां हांवें पळयल्यांत. आनी मुखार ह्या मातयेच्या आयदनांक गिरायकच आसचोना तशें म्हाका भोगता. आज्याची ही भविश्यवाणी आयकून घरान सर्वांक एक पावटींच्या दोळ्यांक काळो आयिल्लो बरी जालो. आज्यान तशें सांगिल्लें तरी कुंडली मडक्यांचो कांयच वसो उणो जायत म्हूण कोणेंय चिंतूंक नातिल्लें. पूण आलुमिनी म्हणल्या गोबराळ्या वस्तून कुंभारांक म्हळ्यार जेन्नाच्या बापायक आज्याक मात्र न्ही सर्व कुंभार जातींक तांच्या पोटाक बळासो मार बसयलो. पयलें आज्यान आनी बापायन केल्लीं आयदनां सांतेक वेलीं तर पाटी येनातलीं. नुस्त्या कुंडली, ल्हान व्हड उतोळ्या रूंद, सितापेचेक मडक्यो, ल्हान व्हड वाळण्यो, जेवणाक जाय तसल्यो मालत्यो आनी कोपां, उदक भरून दवरूंक बाण, बायल्यान वळचे भजेच्या माटवा लागीं जाय पडच्यो चाट्ट्यो, कितें जाय तें तांच्या लागीं मेळटालें. तयार केल्लीं आयदनां विकल्या शिवाय जेन्नाचो आजो आनी बापूय पाटी येनातले. सांतेतावन पाटी येताना मोठी मासली, जिवी रांदवय, कालूच्या हॉटेलांतले होळिगे, भजे इत्यादी इत्यादी. दिवाळी अष्टमेच्या पयलें कितलीं आयदनां केलीं तरी उणींच. कितलीं केलीं तरी मुग्ध जालीं. घरा लागीं येवनच वरचे गिरायक कितलेशे गे आशिल्ले. हप्त्याच्या सांत्या दिसा घरांत पेस्तच पेस्त. आयदनां विकून आयिल्ल्या पयशांनीच तांणी घर सांबाळिल्लें आनी सर्वांच्या पोटाक वेळार शीत पडटलें. भाव भयणींचें काजारी जाल्लें. तेन्ना कांय जेन्ना 20 वर्सांचो. आतां सांतेक वेल्लीं आयदनां तशेंच पाटी येतालीं. सांतेंत वेल्लीं आयदनां अप्रूप कोणें घेतल्यार घेतलीं. आयदनां विकनांतर घरांत कोको उणो जावंक सुरू जालो. जेन्नाचो आजो देदस्पोर जाल्लो. मनशाक हेर कितेंच सोसूंक साद जाता,
पूण पयशांची विराराय केदेंच सोसूंक जायना गे. आज्याक तशेंच जाल्लें जायजे. ताचो आजो एके राती वाटेराच्या वडाच्या रुखाक उमकळोन जीवघात करून मेलो. आनी तेन्नाच जेन्नाच्या बापायन कुंभाराचो धंदो सोडून त्या मार्गेदेगेर रानवयाचें दुकान उक्तें करूंक चिंतलें. रानवय विकूंक सुरू करतना ताच्या दोळ्यांनी दुकां आयिल्लींच. पूण जिवीत जियेचें आनी घरांत आशिल्ल्या सर्वांक पोसयेचें तर हें काम करिनासतना हेर उपाय ताचे थंय नातिल्लो. कुंभाराच्या अल्युमिनियमान हाडिल्लें तुफान निवोवन जिवीत सुगमाये चलोन आसता म्हणटना एक आनवार आयिल्लेंच. टुडेज फ्रेश. वय हें दुकान आयलें तर आमच्या लागचें रांदवय कोण वरयत? असलें व्हड दुकान येता म्हणले खबर एका वर्सा पयलें ताका मेळटना जेन्नाच्या बायलेन लक्ष्मीन विचारिल्लें. कांय भियेनाका लाक्कू, वेंकटरामण देव आसता म्हणसर कांय जावचें ना. जेन्नान बायलेक समाधान केल्लें. पूण जाल्लें विंगडच. वेंकटरामण देव तांच्या सांगाताक आयलोच ना. टुडेज फ्रेश उक्तावणेक कईतावनगी मिनिस्टर आयिल्लो. एकाच पाक्या भितर सक्कडी मेळटा म्हणटना लोकान हेणे तेणे ल्हान दुकानांनी ह्या मार्गदेगाच्या स्टॉलांनी सामाना खातीर वेचांच रावयल्ले. दुकान उक्तें जावन एक वरस जातना कितलेशा कुटुंबांनी पयशांची आनवारांस आयिल्ली. ल्हान व्हड धंदो करच्या दुकानदारांक कुसकूट व्याड नातिल्लो. थोड्यांनी दुकानां बंद सयत केली आनी थोड्यांनी आशिल्ल्यान समाधान जावन तशेंच चालूय दवरिल्ली. आजच पळया. आज सकाळींच्या आदेश जातावन दनपार म्हणसर जेन्नाच्या उक्त्या दुकानाक आयिल्ले गिरायक म्हळ्यार तेग जाण मात्र. तांतूय अर्दो किलो केळीं घेवन गेल्लो एकलो म्हातारो एकलो सोडल्यार व्यार केल्लो कोणूच ना. हर एकल्यान मोल विचारून म्हणलें, त्या दुकानान गेल्यार जायत सवाय मेळटा. तस्सो गाब्रियल शेट तेवशिल्ल्या बिल्डिंगांतलो मालकाडो मनीस. हें दुकान सुरू जावच्या पयलें जेन्नाचो कायम गिरायक. फाटल्या कितल्याशा वर्सांतावन ताणें सदां न्हीद म्हणल्या बरी जेन्नाच्या दुकानांतलीं फळां रांदवय विकतें घेवचें आशिल्लें. पूण जेन्ना हें नवें दुकान टुडेज फ्रेश सुरू जाल्लें तेन्नातावन तो तांच्या स्टॉला मुखल्यान फाशार जातालो पूण फळ वस्तू एकय घेनातलो. लक्ष्मी आमी सलवाले हांव. त्या एका दिसा जेन्ना तकलेर हात दवरून बायले मुखार बसलो. हंपान काट्यार तो नाडिल्ली रांदवई कुसोन वेता पूण लोक आमची वरिना. दवरिल्लीं केळीं आंबे पाड जातात पूण विकून वचना. त्या दुकानाच्या की एक कास उण्याक दिवया म्हळ्यार लोकय येना. एका तेंपार अल्युमिनी आयल्या उपरांत आमी मडक्यो करच्यो सोडून हो वेपार सुरू केल्लो तर आतां आमी कितें करचें तें म्हाका कळना. लक्ष्मीन जाप दिली ना. कितें जाप दिवची म्हूण ताकाच कळीत नातलें. एका 15 दिसा उपरांत एका सांजेर जेन्ना लक्ष्मी सरशीन आयलो. लक्ष्मी आमी हें आनी दुकान बंद करीचेस ना तर आतांच आशिल्ल्या पयशांनी आमी माल हाडून घालतले हांव. रांदवय तशीच उरोवन कुसोन वतली आनी आमकां आनीकय नश्ट जातालो. तर आमी कितें करीचें? तुजो आजो मेल्ल्या बरी मराचें गे या हेर गांवाक धांवाचें. पयशे नान जाले तर आमचीं भुरगीं बाळां घरांत मुर्तीत आनी तांचे सांगाता आमी मराचें म्हणटाय गे. जेन्नान बळासो उस्वास घेतलो. आमकां मरोंक नाका लक्ष्मी आनी तशें जावचें नाका. हांवें नवो एक उपाय चिंतला आमच्या सर्वां खातीर.
कसलो उपाय तुवें चिंतला जेन्ना म्हणालो त्या अस्थीच्या दुकानांत मेळनातली एक वस्त हांवें विकूंक चिंतल्या. लायसन्स आनी आंगाड घेवच्या खातीर आमचो जागोय आडो दवरला. आमकां आनी आमच्या भुरग्यांक परत खुशालकायेन जियोंक मेळटलें हें नवें दुकान आमी उक्तें केलें तर. कसली वस्त ती जेन्ना कसलें दुकान तूं घालताय? आतुरीत लक्ष्मीन विचारतना जेन्ना उठून उबो जालो. बुडोवन वेच्या सुर्याक पळोवन उमेदीन ताणें मुखार मेटां काडलीं आनी म्हणालो, लक्ष्मी, आमच्या कुटुंबाक वाचोवच्या खातीर हें मेट हांव काडटां. म्हज्या मालगाड्यांनी करूंक नातिल्लें हांव करतां. लक्ष्मी जेन्नाच्या दोळ्यांक आपले दोळे मेळोवंक आशिल्ले. ताचें तें आतुराय वाडोवन येताली. जेन्ना मुखारसून म्हणालो, ह्या व्हड दुकानांत मेळनातिल्ली एक वस्त आसा, एक आसा वस्त लक्कू. लक्ष्मीचे दोळे वाटारून गेले. थोड्या वेळाचें मौनपण थंयसर भरून गेलें. सोरो. आनी हांवें सोऱ्याचें दुकान घालूंक चिंतलां आनी ताचें लायसन्सय म्हाका मेळ्ळां. एका सुवारा लक्ष्मी सैरभर जाल्ल्या भशेन जेन्नाक पळयोंक पडलें. जल्मांत सोरो पियेनातलो तूं आतां सोरो विकताय? हांव तुका सोडची ना. जेन्ना म्हणालो, लक्कू, ह्या वेळी आमी आनी आमच्या भुरग्यांनी वांसाचें तर हांवें हें काम करचेंच, सोरो विकचेंच. ह्या नव्या दुकानांत मेळनातली वस्त म्हळ्यार ती मात्र ना तर म्हज्या आबान गळपास घेतले बरी हांवें घेचें. खंयचें बरें? लक्ष्मी लागीं जेन्नाक दिवच्याक जाप नातिल्ली. देव बरें करूं.